गोयचे भाग्य विधाता आदले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांचे नाव मोपा विमानतळाक दिवचे अशी मागणी मोगो पक्षाचे फुडारी आणि भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केल्या। भाऊसाहेबान फर्मागुडी ग्राउंडाचेर विमानतळ हाडपाक जमीन दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो, मात तांत्रीक अडचणीक लागून तेन्ना तो प्रकल्प चालीक लायलो ना। देखून गोयचो स्वताचो विमानतळ येता तेन्ना ताचे नाव दिवप गरजेचे अशें जनतेक दिसता। गोंयांत बरे शासन येतले जाल्यार मोगो पक्षाची भरारी जावपाक जाय अशें तांणी मुखार म्हळां। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। आज भाऊसाहेब बांदोडकराचो दीस, जाणें सबंद गोंयांत योगदान दिलें आनी गोंय एक नवें साकार केलें, जातूंत एज्युकेशन हाडलें, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हाडलो, त्याच बरोबर अग्रिकल्चर वयर हाडलें आनी जे संबंदीत गरीब लोक आशिल्ले ते गोंयांक आदार दिवपा खातीर कुमेरी सारकी जमनी आसा त्यो शेतकऱ्यांक कश्यो वाटल्यो। त्या शिवाय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतनाच उच्च शिक्षण कशें मेळटलें हेंय पळयलें। आज म्हाका खरेंच बरें गव्हर्नन्स जें आशिल्लें तें ताज्या हातूंत आशिल्लें आनी तशें गव्हर्नन्स येवपाक जाय जाल्यार परत एकदां ह्या मोगो पक्षाची भरारी जावपाक जाय आनी प्रत्येक यंग जनरेशन जें आसा तांणी हेची नोंद घेवपाक जाय। आज मोपा एअरपोर्ट हांगा गोंयांत येता आनी ह्या मोपा एअरपोर्टार भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवचें अशें मोगो पक्षाच्या सगळ्या आमदार आनी म्हाका स्पेशली आनी कार्यकर्त्यांक आनी जाणट्यांक लोकांक दिसता, कारण पयलो जो एअरपोर्ट हाडलो त्या खातीर ताणें गोवा इंजिनियरींग कॉलेज जो ग्रावंड आसा सबंद 11 लाख स्क्वेअर मिटर त्या हातूंत हाडपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण काही तांत्रीक कारणां लागून त्या वेळार जालें ना आनी आज परत एकदां गोंयचो म्हणजे नेवी आनी हें नाशिल्लो गोंयचो असो एअरपोर्ट आज येता आनी त्या खातीरूच ताजें जें समीकरण आसा, ताजें जें विजन आशिल्लें तें दवरपा खातीर ताजें नांव दिवचें अशें आमकां दिसता आनी त्या खातीरूच मोपा एअरपोर्टार गोंयचे माजी मुख्यमंत्री गोंयचे भाग्य विधाते भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव